वचनो आता आम्ही प्रत्येक जाऊन या फेस्ताची पूर्व तयारी जाऊन आम्ही आमच्या शर्यतीन मिलार मायक तिका भेटयल्ल्यान थंय चेऱ्याल आशिर्वादीत करचे ताचे उपरांत मोठवो हे ल्हान थंयसर पुरशांव काडून मागीर हांगासर येवचें 7 वरार सारके देवाची शब्दाची भक्त आरंभ जातली त्या देखून जाता तितले जाणांनी आता भक्तीक त्या चेऱ्याल पुरशांवाक आनी भक्तीक पुरशांवाक हजर जावंक हांव विनंती करता भोवशा सर्वेस्परा वर्णून असल्या देवा आम्ही तुका वखाणता संवसाराच्या आदी संवसाराच्या आरंभा आदी क्रिस्ताक तुवें सत्तांचो कुंवर आनी शेवट केलो आनी तुज्या पुताची आवय आनी संगतीन संवच्याक दुलो बायन आनी विचित्र मांडावळीन अंखार मोरयेक ताणें एकवटायली पवित्र सभेचें प्रतिरूप आनी नमुनो जावन आसच्या आमा समेज तांची आवय आनी शरुतीन आजपांची माय मिलार सायबीन दुर्बडो आनी खालती साकर्ती तिचे वरवीं तुजो पूत आमचो समी जेजू क्रिस्त नितीसो सूर्य उदेलो पवित्र बापा तुजे लागीं कालतेपणी मागता मिलार सायबिनीची प्रतिमा आनी चेरल तयार केल्ल्या आनी हांगासर आजर जाल्ल्या तुज्या बाबार्थ्यांक सदांच तिचो आदार मेळो तुजे संकर बाबार्थान येतेल्या समेस्त भक्तिकांक तुज्या दैवीक बेसावांनी बरोवन बरी भलायकी संतोष समाधान आनी तांच्या मागण्यांक फावो तो प्रतिफळ मेळच्याक मिलार माय मुखांत्र दराळ आशिर्वादां लाभय म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं चॅनलचो वर्षांव आतां आमी सुरू करया त्या देखून पयले बँड ताचे उपरांत कुरीस आनी उपरांत लोकांनी सांगताचे ताचे मदगाद थंयसर फिरशेत उपरांत आवताकडे निमान याजक आनी चॅरल आसतले
शिखरसान उपकारी मना धन्या तुका भेटोचे सौम्य तुझी स्तुती करता त्रिएक देवाक वंदिता तुतुरेच्या नादान गीता संगीता महिमा दिवा करता बलिदाने मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवा शिखरसान उपकारी मनान धन्या तुका भेटोचे जिसू आमच्या सौम्याच्या नावान या सका सवे जमल्या ताच्या कुर्सा पडणार या उमेदी जेवणार भक्तीन वाटो घेता बलिदाने मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवा शिखरसान उपकारी मनान धन्या तुका भेटोचे बलिदाने मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवा शिखरसान उपकारी मनान धन्या तुका भेटोचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मुनीस उंड्यान मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान बाई सरता त्या हर एका उतरान जियेता पवित्र पुस्तक जाणवयेचें भंडर शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो ह्या शब्दाची भक्त आचरसूंक ह्या बागी संजेर ह्या पवित्र टेंपलान जमलेल्या तुमकां सर्वांक सौम्या जेजूचे नांवी मोगाचो येवकार मागतां आईचो संदेश देवाचें उतर आमचो बरवोसो निराशी करिना जिवो करता देव मनशाचें बरेपण आशेता आनी ह्याच उद्देशान तो आमचे लागीं उलयता पात्रियार्कां आनी प्रवाद्या मरिफात तो उलयलो देवाच्या उतरा वरवींच आमचे पुर्वज आब्बा बापाक मानवाले आनी देवाच्या उतरा वरवींच मोइजेन पास्काची पर्वण चलयली देवाच्या उतरा वरवीं आत्म्यांक खाण फावो जाता जिणे वाटेक उजवाड मेळटा देवाचें उतर देवाचें हाजारपण आमचे मदें भोगूंक करता त्रिएक देवाची कृपा मागून आज आमी संभ्रमचे देवाच्या शब्दाची भक्त दैवीक उतर आमचें क्रिस्ती जिवीत दृढ करता आनी बरवोसो केदींच निराशी करिना बगार सदांच जिवाळ करता म्हणल्या बरवशान जियोंक आदार तर नव्या बरवशान आनी क्रिस्ताच्या उजवाडान जियोंक कृपा आनी आदार मागया प्रार्थुया सर पोदवेदारा देवा भोव बागेवोन मिलार मायेची शेखाय आमकां फावो केल्ल्या देखून आमी संतोश्तांव हे मोगाळ आवयचे विनंतेन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरकार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्रामा कडेन देवाचो सल्लो. ह्या घडिता उपरांत सरेस्पराचें उतार अब्रामाक एका दर्शनान आयकोंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. अब्रामान जाप दिली, देवा म्हज्या सरेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नान आनी दमास्कचो एलियाजर म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्राहमान म्हळें, पळय, म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक गरसाकोर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सरेस्पराचें उतार ताका आयकोंक मेळ्ळें. तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजोच पूत दायजी जातलो. उपरांत सरेस्परान ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबा दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रा मेज. अब्रामान सरेस्परा सतमानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. देवाचें उतार हें. देवाचें उडकार. जीविताची
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोनीर सोडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशें ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचें एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोनी भितर उदक भरून ते सर व्हड आपायान पडले. शिस जेजू सरशीं आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडतांव म्हूण बोबाटले. जेजून उठोवन वाऱ्याक आनी उसांबळारांक बेश्टायलें. तेदवां वारें वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शिस भियोवन अशें आजाप जावन एकामेकां म्हणाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फर्मायता आनी तीं ताका खाल जातात. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचो आयतार, देवाच्या उतराचें वरस, देवाच्या उतराचो दीस हांव बायबल वाचतां. हांव देवाचें उतर परगडतां आनी हर एका फिरगळीच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा देवाच्या उतराचो संभ्रम असले जायते संभ्रम आमी आचरण करनासाव. पूण तुमचे लागीं एक सवाल हांवें विचारचें जाल्यार, देवाचें उतर म्हळ्यार कितें? वॉट इज द वर्ड ऑफ गॉड? आतां पयलें वाचप, ताचे उपरांत शुभ वार्ता आमी आयकले उपरांत वाचलेल्यान तशेंच दियोखोनान म्हळें देवाचें उतर हें, देवाचें शुभ वार्ता ही. तर देवाचें उतर म्हळ्यार कितें? थंयसर लिखिल्लीं उतरां मात्र गी, बायबलांत लिखिल्लीं उतरां मात्र गी, या ताच्या की सडीत कितें गी आसा गी? देवाचें उतर म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू? जुआंवचो वांचेल अध्याय 1 ओळ 1 थावन आमी वाचली जाल्यार आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, ह्या देवाचें उतर आसलें. तें उतर ह्या शब्द देव जावन आसलो. मुखारसून आमी पळयता वेळ भरती जाता आसतना तो शब्द ह्या उतर मनीस जावन आमचे मदें जियोंक भायर सरलें, ह्या जियोन आयलें. शब्द मनीस जालो. देवाचें उतर मनीस जावन आमचे मदें जियेलें. सतान भरलेली महिमा आमी देखल्या मोगाचें न्हू? तर देवाचें उतर म्हणटा आसतना, देवाचें उतर हें म्हणटा आसतना खंडीत जावन थंयसर बायबलांत हर एक फावटी आमी वाचलीं तीं उतरां, न्हयच तीं उतरां बगार जेजू क्रिस्त जावन आसा, जेजूस सोमी जावन आसा. ते देखून मोगाचें न्हू, जेन्ना आमी तें उतर आयकता, तें वाचता, आमच्या हातांनी धरून तें परतिता, आमी त्याच सोम्या जेजूक आमच्या हातांनी, आमच्या जिबे मुखांतर, आमच्या दोळ्या मुखांतर, आमच्या मोती मुखांतर, या आमच्या मेंदा मुखांतर आमी आमच्या जिवा भितर तें स्विकार करता. आनी तितलें मात्र न्हय आसता,
हेरांकी ते आमी परगट करन आसांव आणि त्याच कारणा खातीर ह्या वर्सा पापा फ्रांसिसान त्याच सोम्या जेजूचो जुबलेव आचरण करूंक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा म्हाका न्हू आमी सर्वां जुबलेव आचरण करता जावं पुरो 25 जावं पुरो 50 जावं पुरो 500 आनी कोण असो पुरा आमच्या धाकटूचो आबाचो व्हडले मायचो पप्पाचो मम्मीचो आनी आमच्या फ्रेंड्सांचो जुबलेव आचरण करता आनी कसले पुरो जुबलेव काजरोचो जावंक पुरो वर्दीचो जावंक पुरो आनी दर म्हयने आसा जाल्यार तांच्या शाश्वीत आंगणुच्यो तो जुबलेव जावंक पुरो आनी त्या जुबलेवा दिसा कितें करता जायती सरबराई थंयसर चलता आचरण करता आसतना जुबलेव आचरण करच्यांक मस्त संतोश आनी तांचे लागीं येवन जुबलेव आचरण करचे लागीं येवन आमी विचारता कसलें सेलेब्रेशन जाय आनी ते सांगतात कसलें सेलेब्रेशन जायचें म्हणून आनी त्या जुबलेव दिसा मीस जाल्या उपरांत थंयसर उल्हासूचें कार्य आनी सक्कडी येवन त्या जुबलेव आचरण करच्यांक एक गिफ्ट दितात ताजे उपरांत कुटुंबादारां येतात आनी येवन व्हडले सयत एक शॉल घालतात हार घालतात तकलेक एक मैसूर पेट घालतात एक बास्केट भरून फळां हाडून थंयसर दितात आखरेक एक फोटो घालतात आनी तांच्या घरच्या आलमारारगी या शोके जिंदगी एक व्हडली फोटो फ्रेम घालून दवरतात हो जावन आसा आमचो जुबलेव पूण आज ह्या वर्सा जिजूचो जुबलेव जायते 500 जावंक पुरो 25 जावंक पुरो या 50 जावंक पुरो जायते जुबलेव आचरण केल्ल्या सोम्या जिजूचो जुबलेव 2025 आमी आचरण करता आसतना तितलें मात्र न्ही आज ह्या फेस्ताच्या वेळार देवाच्या शब्दाचो संभ्रम आमी आचरण करता आसतना जिजूक आमचें सेलेब्रेशन कशें जावंक जाय जिजूचें तें सेलेब्रेशन कशें जावंक जाय म्हणून ताचे लागींच आमी विचारचें जाल्यार तो कितें सांगतलो खंडी जावन ताचें सेलेब्रेशनी आमी बऱ्या रितीन करीचें म्हणून तो आशेवणूचो आसा त्या देखून आमी ताचे पळोवंक जाय ताची परगट जिणी आमी जाणाव जेजू आपल्या 30व्या वर्सा ताणें ताचें बहिरंग जीवन प्रारंभ केलें इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक अध्याय 61 आमी पळयता तशेंच लुकाची शुभवार्तांत आमकां पळोवंक मेळटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेत असल्यांक सुडका कुरड्यांक दिश्ट दंडसतल्यांक सवकसाय दिवंक आनी सर्वेस्पराचें दया माया परगटचें वरस आचरण करूंक ताणें म्हाका धाडला अशें बरयल्लें मोगाचें न्हू त्या दिसा जेजून सिनागोगांत वाचलें मात्र न्ही ताचे उपरांत ताची जिणी थंयसर तो जियोंक मुखार सरलो रक्तमासान तो जियेत आसतना हर एकल्याच्या घरा तो गेलो बरें करीत तो गेलो ताणें मेल्ल्यांक जीव केलें पथक्यांक बक्षिलें पिडेस्तांक गूण केलें बरवोसो सांडलेल्यांक नवो बरवोसो सयत ताणें दिलो बापाचो मोग ताणें परगटलो बरें करीस तो गेलो तसो जुबलेव आचरण करच्या ह्या वर्सा तितलें मात्र न्ही आज हांगासर हो देवाचो शब्द आमी आचरण करता आसतना आमी ताचे लागीं विचारचें जाल्यार तो आमकां कितें सांगतलो तो सांगतलो म्हाका ह्या वातीची गरज ना थंयसर आसलेल्या फुलांची गरज ना ह्या होम बल्यो खंडी जावन गरज नात पूण जें कितें म्हज्या भावांक गरजेचें आसा तांच्या गरजांक तुमी वचून पावा जी कोण म्हजी भयणी गरजेंत आसात तांकां वचून तुमी मेळा आनी थंयसर तांची गरज तिरसिया तितलें मात्र न्ही आसता आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो दुसरो मोग ना म्हणून सोम्यानच आमकां दाखयला तर ह्या फेस्ता वेळार मोगाचें आमी एक निश्चय करया आमच्या गरजेवंत भाव भयणींक पयल्यान पयलें आमी मेळच्याक आनी तांची गरजांक आमी पावच्याक दुसऱ्यान मोगाचें शब्द मनीस जालो ताची कोण म्हणून आसात तांचे थंय तो आयिल्लो
पूण ताच्या व्यक्तीनच ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार करूंक ना. हें त्या दीस घडलें पूण आजुनी घडूनच आसा. पळय मगाचे न्हू, देवाचें उतर आमच्या घरांनी आसा. बायबल हर एकल्याच्या घरांनी आसा. थोड्यांच्या घरा पर्सनल बायबल सयत आसात आनी जायत्यांच्या मोबायलार सयत बायबल ॲप दुसऱ्या भाशेंत तें आसा. आनी आमी पळोवचें जाल्यार कशा खंयच्या रितीन आमी ताका मान दिवन आसां. आज मगाचे न्हू, आमच्या बायबलांनी आमच्या मोबायलांनी बायबल ॲप आसात पूण ताचे सांगाता दुसरीं ॲपां आसात. चक्कड गुजेरी ओट्टूक हें एक बायबल ॲप. आमच्या घरांनी आमच्या बायबलाची परिस्थिती पळोवची जाल्यार कशी आसा. थोड्यांच्या घरांनी बायबल शोकेस जावन गेला आनी थंयसर बायबल दवरला आनी तें पानां सयत परतवणांत धूळ सयत ताचेर आसली पापडूंक वचोंक ना. शोकेजींत आसलें तशें थंयसर उरलां. थोड्यांच्या घरांनी बायबल जावंक पावला एक सेफ्टी लॉकर. सडनली कांय गरज आयली, काडली चेन तांचूच दवरली आनी भायर धांवली. तितलें मात्र न्ही, करंट बिल असो आयलो आनी करंट बिल दिता आसतना विसरून वचो म्हणून थंयसर दवरचें बायबला भितर. आनी वखदाच्यो चिटी आसल्यार तें विसरून वचोन वचो म्हणून दवरचें बायबलांत. आनी जायतीं बिल्लां मगाचें न्हू, त्या बायबल म्हणटा आसतना त्या घरांनी एका रितीचें मल्टीपर्पज बूक तो जावंक पावला. आमच्या घरांनी इतर बुकां सांगता तोय बायबल थंयसर चेपून दवरलो सयत आमकां पळोवंक मेळटा. देवाचो शब्द हो, देवाचें उतर हें म्हणटा आसतना जिजू तो मनीस जाल्लो तें आमी विसरोवन सोडलां. ताच्या लोकां थंय तो आयिल्लो मोगाचें न्हू पूण ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार करूंक ना. ताच्याच लोकांनी ताका तिरस्कार केलो. आनी हेंच आमी आजुनी करन आसां जाल्यार आमीच आज बदलूंक प्रयत्न करया. आनी तसो आमी तेंच बापाचें उतर आमकां निराशी करिना. आज तावन आमी बदलूंक प्रयत्न करया. तिसऱ्यान मोगाचें न्हू, देवाचें उतर आमी सदांच वाचतां नियाळतां. जायतीं आमकां सांगतात देवाच्या उतरां मुखांतर म्हाका असलें अजाप म्हज्या जिवितांत घडलें, असलें गरज म्हाका फावो जाली. पूण आमकां कांय घडतेच ना न्ही. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां मुखांतर कांय घडतेच ना. आमच्या बायबलांक जायते फावटी म्हाका दिसता बायबलाची बॅटरी इल्लीशी उणी जाल्या गी म्हणून, ह्या आमच्या बायबलाची कॅपॅसिटी इल्लीशी उणी जाल्या गी म्हणून म्हाका दिसता. मगाचें न्हू, जायते फावटी असलें आमचें चिंतप आसा जाल्यार आमी त्या सोम्यान आपोवणें दिल्ल्या ट्रॅकांतावन इल्लेशें भायर दुसऱ्या ट्रॅकांत आमी वचोन आसा म्हणलें आमी विसरनाये. उगडापणाचें ग्रंथ आमकां सांगता अध्याय 3 ओळ 20 आमी आयकल्लें जाल्यार आमी वाचलें जाल्यार दारार पडून हांव हांगा उबो आसां. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. मग न्हू, सदांच म्हणले बरी अध्याय फाटल्यान अध्यायी पेजी फाटल्यान पेजी आमी बायबल वाचता. पूण आमची मोत आनी खंयी आसा जाल्यार ह्या आमी वाचलें तें देवाचें उतर आमकां आज चॅलेंज करना जाल्यार, ह्या आमच्या जिविताक तें एक मार्गदर्शन जायना जाल्यार, आमच्या जिविताचो अंतच करना आमकां कांतयना जाल्यार आमी देवाचें उतर सयत वाचलें तें खंडी जावन फळादीक जावचें ना. कॅपॅसिटी उणी जावनूच उरता. आमच्या बायबलाची बॅटरी थंयसर वयर वचोंक वचीना. त्या देखून त्या देवाच्या उतरां मुखांतर मगाचें न्हू आज आमी समजून घेवंक जाय त्या उतराक सकत आसा. त्या उतरां मुखांतर सगळी सृश्टी थंयसर रचण जाल्ली. हाचे शुभ वार्तेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे त्या उतरां मुखांतर सकड तण जाल्लें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे अब्राहमाक आकाशाच्या नखेत्रां बरी, थंयसर आसल्या रेवेच्या दर्याच्या रेवे बरी ताची संतत थंयसर वाडशें जाली.
देवाच्या उतराक अब्राहमान काल्तिमान घाल्लो. आमच्या काळजांनी देवाच्या उतराक आज जागो आसा गी. देव आमचें काळजादार आज बोडयत आसतना त्या देवाच्या उतराक आज जागो आसा गे म्हणून आमकां आज आमी विचारया मोगाचे न्हू. जागो आसूंक पुरो. आमी सकाळीं सांगता जागो आसा, पूण त्या जाग्यांत आमकां जायते चिंतापो इतर संगती थंयसर आसात. आमच्या काळजांत आमच्या घरांनी आमच्या घोवाक जावंक पुरो, आमच्या बायलेक जावंक पुरो, आमच्या भुरग्यांक जावंक पुरो, भुरग्यांचें तें एज्युकेशन जावंक पुरो, ह्या भुरग्यांचें तांचें फ्युचर जावंक पुरो, आमचें वेवहार जावंक पुरो, बिजनेस जावंक पुरो, सगळी आसा. पूण बायबलाक इल्लोसो जागो थंयसर दवरला. न्हय मोगाचे न्हू, बायबलाक इल्लोसो जागो न्हय, बायबलाक प्रमुख जागो आमी आमच्या जिवितांत दिवंक आसा. त्या देखून उगडापण ग्रंथ अध्याय 3:15 आमकां सांगता, तुजे विशीं हांव सगळें जाणा. तूं हुणी न्हय, तूं थंडी न्हय, बगार तूं शेळमेडो. तूं हुणी न्हय, तूं थंडी न्हय, बगार तूं जावन आसाय शेळमेडो. देवाचें उतर मोगाचें न्हू. बापाचो शब्द तो, जेजूस तो, देवाच्या उतराक सकत ना म्हणून आमी सांगचें नाका. बगार देवाच्या उतरा मुखांतर कितें सकड देव म्हज्या जिवितांत करूंक शकचो ना म्हणून आमी सांगया. शब्द ह्या उतर तर मनीस जावन आमचे सांगता जियेता जाल्यार एक विशेश उद्देशान तें जियोन आसा. ताका आमी आमचो मान बागोवया. देवाच्या उतराक बायबलाक सामा सारको मान आमी दिवया. त्या उतरा मुखांतर बरवशान आमी जियोवया. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आमकां बरवसो तें निराशी करिना, बगार जीव दिता. देवाचें उतर आमकां बरवसो दिता, निराशी करिना, जीव दिता. आमीन. मोगाचे न्हू, आमी सर्वां उबी रावया. मोरये माये मुखांतर, जेजू मुखांतर सर आमची प्रार्थना आतां आमी सर्गींच्या देव बापाक समर्पण मागया. तुमचे जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारी तुज्या पुता जेजूचो प्रतिनिधी जावन पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पापा साहेबाक, सर्व बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा तांणी हाती घेतले सर्व गवळीक योजना सुफळ कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुजी उतरां उजवाड आनी तारण दितात. आमच्या राजकारभारांनी तुज्या उतरांक ताळपडच्या योजनांद्वारे लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिसे, तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमी सर्व तुज्या दैवीक उतराक मान दिवन आनी कान दिवन तें उतर नियाळोवंक आनी पाळोवंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुतान आपल्या एका सुत्रान सबार पिडेस्तांक गूण केली. आमच्या फिरगजेंतल्या सर पिडेस्तांनी तुज्या उतरांतावन तांची पिडा सोसूंक बोळ आनी ससायला भाशे आनी बरी भलायकी मेळाशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुजो पोत जेजू क्रिस्त बरी खबर प्रगट करीत लोकांमध्ये भोवलो. आमच्या सर्व जाणांनी भुरग्यांनी तुज्या उतराच्या मुखांतर आपणा सांग्याच्या सम्यांक वळखाशें, तुज्या उतराच्या मोगान वडाशें आनी ती सुवातेची दर्यादेक हातेरान जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुझे उतार एकवटांचे हातेर. बापा आमच्या फिरगस कुटुंबांचेर तुजें बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबान तुजे उतार वाचून नियाळ कर. जिणयेन तें फळादेक करूंक बेसांव दी. अशें आमचें कुटुंब
एकवटाच्या स्पिरितान बाळगूंक मजत लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेन मरण पावल्या सर आमच्या भावा भयणी बसत मागता. संवसारी जिवितांत आदरलेली सर तांची पातकां बोगोस ससनांचें जिवीत तांकां फावो कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आयचे बेस्पाचे प्रधान याजक मानादीक बाब जॉय आंद्रादे हांचेर आशिर्वाद पटय. तांच्या मिसांव वावरान तांकां तृप्ती समाधान आनी बरी भलायकी लाभय. ह्या विधी भोंवती जमलेल्या आम्हा समेस्तांक देवाच्या शब्दा मरिफात आम्हा सर्वांक तुजें बेसांव लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वायतकी ते सवां खातीर आमी आतां मागया. आमचे सर त्या सवां सम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या देव बापाक आमी समर्पया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीं पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां वाबार. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा जी प्रार्थना तुजे मुखार आमी उबारल्यांत दयेन तूं मांडून घे. तुज्या उतरा प्रकार आमची जिणी बांदून हाडूंक तुजी कृपा तूं आमचेर वत. हें आमी मागणें करता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. दयेकन बसा. आतां आमी काणीक जमो करता. ही काणीक प्रत्येक जावन फिरगजेंत गवळीक आयोगाची वावर जाता ताच्या खातीर ही काणीक जमो आमी करता.
आमी सर्व बसया मोगाचें ध्यान सक्त जावन सोम्या मुखार आमी बसया आमचे दोळे आमी धांकया आमची मोत जेजू चरस आमी कंसोंक प्रयत्न करया मोगळा जेजू सरपदवेदारा आनी रायांच्या राया ह्या वेळी तूं पवित्र साक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपाकार कोरोसो हाजर आसाय म्हणून आमी पातयेता देखून आमी तुका कलतेपणी आराधन करता बापाचे कुशेक खाल जावन तूं मनीस जालोय आनी मोरणांनी जिवंतपणा मुखांत्र संवसाराचो उजवाड जावन तूं परजडलोय पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आमचेर तुजो उजवाड फांकयलाय आनी आमकां उजवाडाची भुरगीं केल्याय मोगाळ सागोरा आमचो बरो गोवळी जावन संवसाराक तूं आयलोय आमकां तुज्या शेळयांक दुस्मनांत निवरांक कुर्सार तूं मेलोय आमच्या मोगाळ चडवून धरा एका साद्या कुटुंबांत जल्मोवन सगळो संवसार तुवें मोगान जिखलोय त्याच मोगान तुजें काम आमी मुखारसून व्हरूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय ह्या क्रिस्ताच्या उंड्यांत तूं आमचे सांगाता आसाय आनी आमी बाबार्थाच्या उजवाडांत सदांकाल जियोंक बरवशाची यात्रिकां जावंक तूं आमकां आपोवणें दिताय तूं आमकां तुज्या दैवीक जेवणांत पोसताय मोगाच्या एकवटांत बरोवन तूं आमकां आदार दिताय पवित्र उंड्याच्या रुपार हाजर आसच्या जेजू तुवेंच आमकां मागोवंक शिकयलाय भोगसूंक शिकयलाय बरी जिणी कशी जियेचें म्हणलें दाखोवन दिलाय आमी समेस्तांनी देव बापाचो तुजो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग करूंक आनी बरी जिणी जियोंक हेरांक देख जायशें आमचें जिणें आमी बांदून हाडूंक आमकां आदार दी तुज्या कुर्सा आनी मोरना वरवीं आमकां पातकांतलीं सुटोवन नवें जिवीत तूं दिताय ह्या नव्या जिवितांच्या बरवश्यान सदांकाल आमी जियेशें कर आराधन तुका महिमा तुका होगलाप तुका रायांच्या राया आमच्या सोम्या इश्टा आनी गोवळ्या तर मोगाचें गावया आमी गीत अर्गां तुका होगलाप बापा होगळा आप्पा बापा आराधन स्तुती सोडवून बरा वंदन नमन पराक्लिता प्रिय देवा सस्ना सस्ना होगळा आप्पा रसचे काम तुझे देवा बापा सडवणे मिसाव देवा पुता पवित्र सोवा परक्लिता ससना जियेताय त्रिएक देवा
तुझे विणना दुसरो फुडा So tu vod pot vedan atkyam sada kakuldan bir moti so daniya sago mogan tujana na favo देवानं आपले विस्तार आशीर्वादां विविध रितीन आमचेर फाटल्या वर्सांतावन ओतूनच वतल्यांत तर आतां ताणें केल्लें बरेंपण उडासाक हाडून गावया आमी गीत वंदने वंदने प्रभू येसुवे. वंदने देवने
सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयती जावया. गावया आमी गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. मोगाळ याजक भावानो, धार्मीक भाव भयणीनो आनी मोगाच्यानो, तुमकां समेस्ताक ह्या बेस्पाच्या सांजेची शुभाशय पाठयता आनी बरें फेस्तां मागता. मिलार मायेची मजत मागून भोव आपुरबायन आनी भक्तीपणान हें भक्ती कार्य आमी सांगाता चलयलें. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा देवाच्या शब्दाची भक्त चलून वेल्ले प्रधान याजक 3 वर्सां आपली अमूल्य सेवा आमच्या इगर्जेन दिल्ले याजक मानादीक बाप जॉय अंद्रादे. प्रस्तुत फिरगज याजक सांतेरेजाची इगर्ज शिकारीपुरा शिवमोग्गा दिएसेस. ह्या सांजेचे भक्ती कार्य बापुरबायन तांणी चलोवन वेला. देवाचे उतराचेर जगतो नियाळ दिला. देवाचे उतार आम्हा सर्वांक भरवसो म्हूण आमकां सांगला आनी हो बरो नियाळ दिवन सक्रांतल्या जेजूचो आशिर्वाद दिला. तांकां समेस्तांचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मिसावान सर बरें मागता. वर्ती दादोसकाय आनी संतोष ह्या सांजेच्या भक्ती कार्याक आमच्या मदें हजर जाल्यात. वारवाड्याचे सर्व याजक आनी ह्या फिरगेचेतान उब जाल्ले याजक विविध जाग्यांनी तांचे मिसांव काम करचे ते याजक संगता धार्मीक याजक आनी सैरे याजक व्हडलो संख्यो आमच्या मदें आसा आनी ताणें आमच्या फिरगेचे खातीर कातेद्रला खातीर आनी तुमच्या सर्वां पासत ताणें मागणें केलां. आमचे मदें प्रत्येक जावन आमच्या उडपी देशाचो चान्सलर
भोवमानादीक दोतोर रोशन डिसोजा हांगासर आसात आनी उडपी वारड्याचे विगारवार आनी उडपी फिरगजेचे विगार भोवमानादीक चार्ल्स मिनेजर्स हजर आसात. सांगाता म्हजी कुंदापूरची फिरगस ह्या फिरगेचो विगार आनी सांगाता कुंदापूर वारड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाप पॉल रेग हांगासर आसात. हजर आसल्या सर याजकांक हांगासर आशिल्ले फादर प्रदीप बाब ब्रॅन्सिल आळवा हांचे तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.